बट एज पर सर्क्युलर 5:15 कलेक्ट करपा आशिल्लें. बट जेन्ना भुरगे भायर आयले, हे ब्लॉकाचे भुरगे भायर आयले, तेणी पळयलें की बाकी 17चे ब्लॉक जे आशिल्ले ती भुरगीं भायर येवंक ना. सो तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांचे पेपर बेगीन कलेक्ट केल्या म्हणून. आनी तेंणी बॅलूय मारलें खंय 5 o'clock तेमी बॅल मारलें. बट दॅट वॉज अलर्ट बॅल की लास्ट 15 मिनट्स उरल्या म्हणून. सो जेन्ना भुरगो भायर आयलो आनी जेन्नी नोडल ऑफिसर जो कोण हेड आसा ताका रिपोर्ट केलें तेणें तेन्ना म्हणलें खंय की तुमचें जें कितें आसा तें तुमी भायर इंडिपेंडंटली इन्क्वायरी करचें, आमी कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें ना म्हणून. सो सेम आमी कलेक्टराकूय सांगलां की अशें 20 स्टुडंट्सां वांगडा जाला म्हणून. सो आमी जेन्ना मेळ्ळे तांकां की कलेक्टरान सांगलें की ताणें कालू सावन इन्वेस्टिगेशन चालू केल्या, जी कितें कारवाय जावपा जाय आनी कोण कोण इनवॉल्ड आसा तेंचे कडेन ताणें विचारला तें. सो एक्झॅक्टली कितें आसा तेजे कडेन तो रिपोर्ट पावला. सो एज NSUI गोवा टीम आनी नीट स्टुडंट्स आमी तांचे वांगडा डिमांड घातले की हाजेर एक इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय, इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावपाक जाय. आनी सेकंड थिंग, थंय एवरी ब्लॉकान CCTV कॅमेराज आशिल्ले. सो CCTV कॅमेराज थ्रू आनी त्या ब्लॉकाच्या स्टुडंट्सां थ्रू तुमी क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून इन्क्वायरी चालू करची. थर्ड थिंग आमी डिमांड केल्लें 2024 एका स्टेटान सेम इन्सिडंट घडलो नीट एग्जामीचोच. थंय पेपर दिवपाक टायम गेलो, 15 to 30 मिनट्स डिले जालो. सो जेन्ना डिले जालें तेन्ना भुरग्यांनी रिपोर्ट केल्लें नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीक. तेमी रिपोर्ट करून जेन्ना केलें तेन्ना तांकां NTAन ग्रेस मार्क्स दिवपाचें सोल्युशन दिलो. मागीर सुप्रीम कोर्टूय इनवॉल्व जालें. सुप्रीम कोर्टान सांगलें की ज्या भुरग्यांक ग्रेस मार्क्स दिवपाक आमी तांकां दिया तुमी, आनी ज्या भुरग्यांक परत री एग्जाम दिवपाक जाय तांकां री एग्जाम दिवपाची तुमी संद दिवची म्हणून. सो आमी तेंच्या मुखार सेम डिमांड घातल्या की ज्या भुरग्यांक परत री एग्जाम दिवपाक जाय, 20 भुरगे जे कोण आसा तांकां तुमी दिवचें, नाजाल्यार तुमी तांकां ग्रेस मार्क्स दिवन हें करचें. जेन्ना कलेक्टरान भुरग्यांक विचारलें एक्झॅक्टली कितें जालें तें, ताणें सांगलें की नोडल ऑफिसरान असो रिप्लाय दिला आनी ताणें सांगलें की ताचो 60 मार्काचो पेपर बरोवपाचो उरलो खंय. सो आमकांय खबर आसा 15 मिनटां भुरगो पेपर रिचॅक करपाक शकतालो, ना ताचो बाकीचो जो कितें पेपर उरला तोय तो बरोवपाक शकतालो. सो ताच्या खातीर आमी तांकां सांगलां की फास्ट फॉरवर्डार ही इन्क्वायरी जावची आनी बेगीन जें कितें सोल्युशन आसा तें भुरग्यांक सांगचें म्हणून. सो कित्याक 10 ते 15 दिसांनी हांचो रिजल्ट येतलो आनी सद्या तर देशांत पुराय ह्या पेपर लिका बद्दल इशू हिटेड अप असो. आमी तांकां सांगलें की तुमी फास्ट फॉरवर्डार इन्क्वायरी करचें आनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ताणें म्हणलें आयजूच रिपोर्ट धाडटा म्हणून. सो एकदां तांकां रिप्लाय बॅक येयलो म्हणटकीर ताणें आमकां पब्लीक डोमेनान सांगता म्हणलें की एक्झॅक्टली कितें जालां. हे तेंचे पेपर कलेक्ट करता आसतना तेणी बोवाळ केलो ना, आमचो टायमींग खबर नाशिल्लो तांकां कितलो वेळ होतो एक पेपराक. कशें आसता, एवरी भुरग्यांक वॉच घालूं ना, त्या भुरग्यांक वॉच घालूं ना. बाकीच्या भुरग्यांक म्हाका खबर ना म्हणटा तो. ताणें सांगलें 19 भुरग्यांक तांकां कित्याक. बट जेन्ना भुरगे ब्लॉका भायर आयिल्ले, कित्याक ब्लॉकाक सगळे 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवपाक जाय आशिल्ले, ह्याच ब्लॉकाक कित्याक जालें बिकॉज इट वॉज नेग्लिजन्स ऑफ द सुपरवायझर आनी जो कोण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड आशिल्लो तांच्या नेग्लिजन्सा खातीर त्या भुरग्यांक फेस जालें. जावपाक सगळे 17 ब्लॉकाचे भुरगे भायर येवपाचे एका वांगडा. टायमींग कितलो आशिल्लो? टायमींग आशिल्लो सर्क्युलराचे विदाउट एनी स्पेसिफीक कांय मेन्शन करुना. 5:15 वॉज मेन्शन. 5:15 एक पेपराचो टायमींग कितलो? 2 to 5:15 आशिल्लो. तांकां टायम कळ्ळो ना आपलो कितले बेगीन कलेक्ट करून. अलर्ट बॅल मारले तेन्ना पेपर कलेक्ट करपाक वचना. तो अलर्ट बॅल आशिल्लो लास्ट 15 मिनट्स उरल्या म्हणून. बट सुपरवायझरान पेपर कलेक्ट केले 5 o'clock. ते कलेक्ट करपाक आशिल्ले 5:15. सो सुपरवायझर ते कांय डिस्क्लोज करूं ना. कलेक्टर जे कितें इन्क्वायरी तो नोडल ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट घेवन आनी ताचो रिपोर्ट तो घेवन तो आयज NTA धाडटलो म्हणून सांगलें. त्या भुरग्यांचो कितें डिमांड? भुरग्यांचें डिमांड आसा की 24 इन्सिडंट असोच घडलो. तेमी सांगलें की ताका ग्रेस मार्क्स दिवचे म्हणून. जे 15 मिनट ताका कितले ग्रेस मार्क्स मेळटा ते तुमी दिवचे आनी बाकीच्या भुरग्यां कडेन विचारचें म्हणून. जे 19 भुरगे अफेक्ट जाल्या पळय ताच्या वांगडा तांकांय तुमी विचारून कितें आसा ते री एग्जाम दिवपाक सोदता जाल्यार तांकां री एग्जाम दिवचें म्हणून. सो कलेक्टरान आमकां ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव आनी ताणें सांगलां की आयजोच तो रिपोर्ट धाडटलो NTA आनी ऑलरेडी आमी NTAच्या ग्रिव्यन्स सेलाकूय आमी कंप्लेन रेज केली. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.